भुरग्यांनो, म्हाका सांगात आमकां गांवांत कितें कितें पळोवपाक मेळटा? शेतां, तांबडे मातयेचे रस्ते, तळीं, बांयो, ल्हान व्हड नळ्यांची घरां, घरांच्या कुशींनी कुळागरां, भाटां, त्या कुळागरांनी लायिल्लीं आंब्याचीं, पणसाचीं, चिकूचीं, काजूंचीं, पेरांचीं झाडां, माड, माडयो, तांचेर चडयल्ल्यो मिरयांच्यो वाली आनी ह्या कुळागरां मदल्यान व्हांवपी झरो पळोवपाक मेळटात, न्हय? तर अशा कुळागरांनी झाडांचेर लागिल्ले आंबे, पणस, पेरां, जांभळां, अननसां लागिल्लीं पळोवन तुमकां तीं काडून खावन कशीं दिसतलीं, न्हय? आनी कुळागरां मदल्यान व्हांवपी झरींच्या उदकांत पांय घालपाक तें थंड आनी नितळ उदक तुमकां पिवन कशीं दिसतलें, न्हय? तर तुमच्या सारकीं कांय भुरगीं एका दिसा कुळागरांत वतात. तर थंय तीं वचून कितें करतात तें आमी ह्या पाठांत पळोवया. पाठाचें नांव आसा झर. इपन आनी पवन एका दिसा कुळागरांत वतात. थंय त्या कुळागरांतल्यान झर व्हांवता. तर ती इपन झर पळय अशें म्हण ती पळोवपाक सांगतात. कुळागरांत आंब्याचीं, पणसाचीं, काजूंचीं झाडां आसतात, न्हय? तर एका अनसाक लागिल्लें अनस पळोवन इपनाक अनस पळय अशें म्हण सांगता. भुरग्यांनो, तुमी पणस पळयला, न्हय? पणसाक ल्हान व्हड खूब पणस लागतात. तर अशाच एका त्या कुळागरांतल्या पणसाक पणस लागिल्ले आसतात. तर ते पणस पळय आनी पणसाचो काडिल्लो पणस तुज्या हातांत एक धर अशें म्हण इपनाक सांगतात. भुरग्यांनो, तुमी झरीचें उदक केन्ना पिल्यात? कशें लागता खबर आसा तुमकां? झरीचें उदक नितळ, थंड आनी जमनींतल्या फातरांतल्यान झाडाच्या मुळां मदल्यान व्हांवता. तें गोड कशें लागता. गांवांनी लोक झरीचें उदक पिवपाक, रांदपाक वापरतात. तर त्या कुळागरांत आशिल्ल्या झरीचें उदक पवन उदक भर अशें म्हण पवनाक तें भरपाक सांगतात. तर आतां आमी झर हो पाठ वाचूया. पाठ 8 झर. इपन झर पळय, अनस पळय, पणस पळय, एक धर, पवन उदक भर. आयज आमी झर, अनस, पणस, एक, उदक भर ही नवीं उतरां शिकलीं. तशींच ह्या पाठांतल्यान झ, अ, ए, भ ही नवीं अक्षरां शिकलीं.